30 ऑगस्टाक गोयच्या रेव्हेन्यू खात्यान लँड रेव्हेन्यू कोडांत दुरुस्ती केली. ह्या दुरुस्ती प्रमाण सब रजिस्ट्रारांतल्यान सेल डिडाचे डॉक्युमेंटाची कॉपी ऑनलायन मामलेदारांत पावता. तरी कांय मामलेदार ऑफिसांनी लोकांक सेल डीड कॉपी परत दिवंक सांगतात. परत डॉक्युमेंट दिवपाची कटकट आतां सुदारीत वेवस्थेत ना. मामलेदार जिल्लोधिकारी ते रेव्हेन्यू खात्या मेरेन फायलींचेर तारखे प्रमाण ट्रॅकिंग जाता. सगळी वेवस्था सोपी सरळ आनी टायम बाउंड केल्या. एखादो मामलेदार फायली आडायता आसत जाल्यार वयर रिपोर्ट करा म्हूण रेव्हेन्यू मंत्री रोहन हे पयलीं विधानसभेंतूय उलयला. तरी पूण कांय मामलेदारांचें आपलें तेंच. आणि आता एखाद्या नागरिकाचे एखाद्या सिटिझनाचे जर सेल डीड जाता जाल्यार सेल डीडाच्याच वेळाचेर सब रजिस्ट्रारान म्युटेशनाची फी एक्सेप्ट करतात आणि ते म्युटेशनाच्या फीच्या आधाराचेर सेल डीड जाल्या उपरांत सब रजिस्ट्रार ऑफिस इलेक्ट्रिकली मामलेदाराच्या म्युटेशन सेक्शनान सेल डीड ट्रान्सफर करता. आता कांय जाग्याचेर तालुका लेवलाच्या मामलेदार ऑफिसांनी कांय जाग्याचेर अशें दिसून येता की म्युटेशन करता आसतना जो डॉक्युमेंट ट्रान्सफर केल्लो गेलो आसता तो डॉक्युमेंट कन्सिडर न करता कांय लोकांक पार्टींक ओरिजिनल डीड दिवची कॉपी अशा प्रकारची मागणी केली गेली वयता. पूण ह्या संदर्भात 31 ऑगस्ट 2018 ह्या दिसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्यान एक मेमोरेंडम काडला जाची खबर सगळ्या लोकांक नागरिकांक आसूंक जाय. ज्या मेमोरेंडमांतल्यान अशें म्हटलां की जो डॉक्युमेंट रजिस्टर जाता जे सेल डीड रजिस्टर जाता ते सेल डीड त्या ऑफिसांतल्यान मामलेदार ऑफिसांत ट्रान्सफर केलो गेलो वयता. जो ट्रान्सफर केल्लो डॉक्युमेंट आसता तो डॉक्युमेंट ओरिजिनल डॉक्युमेंट म्हणून कन्सिडर करचो आनी नागरिका कडल्यान सेल डीडाची कॉपी जावं खंयचो एडिशनल डॉक्युमेंट मागचो न्ही. हे मेमोरेंडम सर्वसामान्य नागरिकां खातीर इतलें म्हत्वाचें आसा की त्या मेमोरेंडमाक लागून परत तो डॉक्युमेंट दिवपाची जो त्रास जाता नागरिकांक सर्टिफायड कॉपी दिवपाची जी गरज पडटा भासता ती गरज पडची ना आनी डायरेक्ट तो डॉक्युमेंट सेल डीड जो आसता ओरिजिनल सेल डीड जावं डॉक्युमेंट जो सब रजिस्ट्रारांतल्यान ट्रान्सफर केलो गेलो वयता तोच डॉक्युमेंट कन्सिडर केलो गेलो वयतलो. आतां ह्या पद्दतीक लागून म्युटेशन विभागान आमची म्युटेशनां ही फास्ट जावपा खातीर ही ह्या मेमोरेंडमाचो जावं आतां जे कितें नवीन बदल केला ताचो खूब फायदो लोकांक जाता. लोकांच्या परते फावटी मारपाचे त्रास वाचलेत. सगळो डॉक्युमेंट जर ते परफेक्ट आसत लिंक डॉक्युमेंट हे सगळी तपासणी सब रजिस्ट्राराच्या ऑफिसांत जातकच तो डॉक्युमेंट डायरेक्ट ट्रान्सफर केलो गेलो वयता म्युटेशन सेक्शनान आनी म्युटेशन सेक्शनान आमकां कळीत केलें वयता की तुमचे म्युटेशनाचे डॉक्युमेंट पाविल्ले आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.